बीजेपीचो गोंय प्रभारी सिटी रवी गोंयांत बीजेपी ऑफिसात गोंयभरच्या बीजेपी फुडाऱ्यांकडेन चल्ल्या बसका एक फुडारी पणजे मुख्यालयात येवंक सुरू. धारबांदोड्या संजीवनी साखर कारखान्याच्या सुवातीर पीपीपीचेर इथेनॉल प्रकल्प सरकारान मागले इत्सा प्रस्ताव सध्याच्या कामगारांक नव्या प्लांटात आस्पावीत करूंक आग्रो. दाबोळे आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे काम बंद पडचे ना. फुडल्या सप्तकात फ्लायटींचे डिव्हिजन आंतरराष्ट्रीय विमानां मोपा देशी दाबोळे देवतली मुख्यमंत्र्याचे आश्वासन. कला अकादमीच्या कामाक टॅक्टॉन बिल्डर्साक नॉमिनेट करपाची सुचोवणी कला संस्कृती खात्याचीच. काब्राल म्हणटा फायल मागोवन चवकशी करता, मुख्यमंत्री सांगता तशी कारवाय. गोंयांत पहिलीच सोलर इलेक्ट्रिक हायब्रीड फेरी सुरू. 4 कोटींची फेरी चलतली चोडणा पणजे मार्गार. 60 पॅसेंजरांची ताक. केंद्रीय मंत्री सोनोवालान फ्लोटिंग जेटी केली लॉन्च. मुरगांवच्या उदरगतीक गरजेचो प्रकल्प उबो जाता. बंदराचो सुदार टर्मिनल जाले उपरांत क्रुजाचो आंकडो. आयात निर्गत काम धंदो रोजगाराच्यो संधी वाडटल्यो, मुख्यमंत्री उलयलो. कर्नाटकाच्या शिक्षण संस्थांनी हिजाब बंदी लागूच. हिजाब बंदीचेर सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठाचो विभाजीत निवाडो. प्रकरण पावले सरन्यायाधीशाकडेन. वतले 3 जुईजा वा मोठ्या खंडपीठाकडेन. 4 दिसां भितर नळाक उदक आयले ना जाल्यार नागजरच्या बायलांची चांदेल मोपा रस्ते आडावपाची शिटकावणी. 15 जाली. नागजर नळ सुके. कळशो घेवन लोक रस्त्यार. मिरामार कांपाल दर्यादेगेर पर्यटन एक्टिव्हिटी विशीं थळाव्यांक धाकधूक. आमदार म्हणटा पर्यटन खात्याचो रोपवे सारकेल्यो एक्टिव्हिटीचो प्लान दिवाळे उपरांत प्रेझेंटेशन. फुडल्या म्हयन्यासावन गोंयांत 41 वेलनेस केंद्रां. 8 ते 12 डिसेंबर वर्ल्ड आयुर्वेद काँग्रेस. आयुष हॉस्पिटलाचे उक्तावण. रायबंदरा आयुर्वेद युनानी सिद्ध होमिओपॅथी ओपीडी, मुख्यमंत्री उलयलो. देशात कोविडाच्यो नव्यो 2786 केशी. 26,000 वयर एक्टिव्ह केशी. धुळेरात जुलय 2023 मेरेन टर्फ. रेफ्री टीम ऑफिशियलांक विमोच. चलयांक अंडर-14 अंडर-17 लीग सर्ती. प्रोफेशनल लीग लायव्ह. कायतानाचो विजन डॉक्युमेंट. 100 वयर क्लबांच्या तेंक्याचो दावो. पीडब्ल्यूडीत 500 इंजिनियर उणे आशिल्लो स्टाफ मरून काम करता. सरकारी बिल्डिंगो राज्य आनी नॅशनल हायवे ड्रेनेज रिपेर पीडब्ल्यूडीचेर कामांक कळाव जातलो, मंत्र्याचो अलर्ट. आज मेरेन गोंयांत पावसाचो येलो अलर्ट. चडशा सुवातींचेर पावस. गोंय वेधशाळेचो अदमास. नैऋत्य मान्सूनाची परतीची तयारी. पणजे आनी वास्को स्मार्ट सिटी टॅग मेळोवप कठीण. धारबांदोड्याक आदर्श तालुको करप शक्य. स्मार्ट गांवूय करप शक्य, मंत्री सुभाष शिरोडकार धारबांदोड्या उलयलो. आठ लाखांच्या कोकेन ड्रग्सा सयत परवरे पुलिसांनी पुण्याच्या ऋतुराज पांडेक केली अटक. ताचे कडच्यान 80 ग्रॅम ड्रग्स केले जप्त. संरक्षण मंत्रालयाचो डिफेन्स एक्सपो हे खेप गुजरातांतल्या गांधीनगरात 18 ते 22 ऑक्टोबर मेरेन. 12वो एक्सपो प्रदर्शनात भूसेना, हवाई, नौदळ सुरक्षा प्रणालींचेर लक्ष. जम्मूत बिगर थळाव्यांक मतदार वळेऱ्यांनी घालपा विशीं वादग्रस्त आदेश फाटी. कमीत कमी 1 वर्स जम्मूत राविल्ल्यांक मतदार करपाचो प्लान. बोवाळ जातनाच आदेश फाटी. नोटबंदी निर्धारित हेतू साध्य जालो काय ना. सुप्रीम कोर्टाचो केंद्र सरकार आनी भारतीय रिझर्व्ह बँकेक नोटबंदी आड याचिकेचेर प्रश्न. शेअर मार्केट गॅप अप ओपन.
निफ्टी 250 पॉईंट चढलो. सेन्सेक्स 58,200 पार.